सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान, जमल्या वेका मना तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस्तुच्या रक्ता मासान. भो सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसारांतली साबार संगती आमची कण घेवन जर आमी संतोशान ना तर हें सर आसून कितें फायदो. आयची देवस्तुती आमी आध्यात्मीक जिवितांत क्रिस्तकाय जडोवंक आपोवणें दिता. म्हणजे वेळा काळा प्रमाणे ह्या संवसारांत जडिल्ले तें सर्व खाली जातले. आमचे निमाणें उरचे आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत जडिल्ली क्रिस्तकाय. आनी हेंच आमकां ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार आमकां इन्कार करून जेजूचो खरो पाटलावदारी जावंक आदार दिता. देखून मोगाच्यानो जेजूचो खरो पाटलावदार जावंक साद आमचे आशिल्ल्या वस्तू मुखांतरणी बगार आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत जडिल्ल्या क्रिस्तकाया मुखांत येस क्रिस्तकाया फसत ह्या मेसा वेळार आमी मागया. आज आमी भगवंत कुरियाकोस चावरा कार्मेलीत केरळाचो सांत कार्मेलिट्स ऑफ मेरी इमॅक्युलेट दिसो ताजें फेस्त आज आमी समारंभता. दोन म्हत्वाची कार्यां ताणें केलीं. शिकाप उंचल्या जातीच्यांक मात्र न्हय सगळ्यांक म्हणून हर एका फिरगजेंत हर एका हळ्ळेंत इस्कॉलां ताणें स्थापन केली. दुसरें संस्कृत भास ती हिंदूंक मात्र न्हय ब्राह्मणांक मात्र न्हय सगळ्यांचें तें दायज म्हणून हर एकल्याक क्रिस्तावाक मुस्लिमांक ताणें संस्कृत भास शिकयली. आमची पथकां आमी वळखून घेवया. ताजी देख घेवन ह्या मिसांत वांटो घेवया. हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मना चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा भगवंत कुरियाकोस चावरा तुज्या भक्तान तुजो शांतीचो दूत जावन तुज्या मोगाच्या राजवडकेची खबर परगटली. ताजी देख घेवन आमचें जिवीत तुज्या मोगाच्या मार्गान चलय
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांत याकोबाच्या पत्रांतले वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो की? कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यांत म्हूण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेंचे कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजली तशीच. भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जिवनांतलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो, एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हूण रुजू करून दाखय. एक देव आसा म्हूण तूं सतमंतलय मूं? भोव बरें. दिवसरी ते सतमंतात आनी भियान तरतरतात. तूं अल्बे मातीच्या मनशा, करण्या विणे भावार्थ कांयच उपकारना म्हूण तुका रुजवात जाय. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इजाकाक वेदीर बोली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितिवान जाल्लो न्हय. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुका दिसता. अशें अब्राहमान देवाक सतमंडलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितिवांत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. देखून सतमंडले वरवीं मात्र न्हय, बगार बऱ्यो करण्यो आदारले वरवीं मनीस नितिवंत जाता. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना, तशें करण्यो नातल्यार भावार्थाकी जीव ना. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. सर्वेश्वराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संत संवसारांत बुळवंत जातली, नितिवंताची पिळगी सभावपणी बळतली. सर्वेस्पराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताचे घर धन दिरव्यांनी भरतले, ताचे नितिवंतपण ससनाक सुपळ जातले. आपणाक मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाळ थयाल आनी सुगुणी. सर्वेस्पराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उंचणे दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितिवंत मनीस केदींच आळसो ना, ताचो उगडस उरता सदांकाल. सर्वेस्पराच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. तुमकां हांव इश्ट म्हणून आपयता म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिष्या सांगता सेजारेया फिलिप्पी नावाच्या
शहरा भोंवतणीच्या हळल्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तोवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशयांत कोणायकी तांणी सांगिनाये म्हूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, माग्नेराजार भावार्थ मात्र पुरोगी मिसाच्या सुरवेर ब्रदर स्टॅनी म्हणालो, आत्मीक ग्रेस्तकाय भारी महत्वाची म्हणून स्पिरिच्युअल लाईफ ती मात्र पुरोगी बरी कमाई जायगी. आयच्या पयल्या वचपांत जाकोबाच्या उतरांचो नियाळ एक घडी करया. जाकोब म्हणटा, बऱ्यो करण्यो आदरिनातलो भावार्थ कित्या उपकारता? तुज्या शेजारा तुजी बहीण तुजो भाव कश्टातात, जेवंक ना, भुरग्यांक सारकें वस्तूर ना, आनी तूं सांजेची आमोरी जावन भावार्थ्याची प्रार्थना करताय, देवा तांकां बरें जेवंक दी, तांकां जेवंक ना, तांच्या भुरग्यांक वस्तूर दी, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणून. तो सोलो भावार्थ जीवनातलो म्हणटा जाकोब. चॅप्टर 2:2-9. पूण सांब पावल म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अगेन चॅप्टर 2:8-9, तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या म्हूण चिंती नाकात. देवाचो व्हड उपकार तातूंत तुमकां सोडवण लाभल्या. आनी तो आखेर करता, तुज्या बऱ्या कामाचो फळ म्हूण तुजी बडाय कोच्ची नाका. वर्क इज वर्शीप तें कोणशाक उडयन. तर हे दोगी जण एकामेका विरोध उलयतात की ना, खंडीत ना, एकामेका पूरक. दे आर कॉम्प्लिमेंटींग वन अनादर. एकलो विविध त्या दुसऱ्या संदर्भार उलयता, सांब पावलू आनी एका संदर्भार उलयता. जाकोब तांकां उणेपण आसलें. जाकोबाच्या टायमार मस्त जुदेव ग्रेस्त जाले. हीज वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डायसीस. आनी ते क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव अर्थीक परिस्थितीन सुदारिल्ले. मस्त पयशे बाटां बेसां तांकां आसली आनी तांकां फकत मागणे, आमोरी, तेंच पुरो आसले. आनी जाकोब तांकां शिडकायता, तांकां जागवणी दिता, हें पावना, बरीं कामां तुमी करूंक जाय अशें तांकां जागयता. पूण पावलू ताजेंत फाटलें जिवीत हंकारी जिवीत, ओन्ली गुड वर्क्स, त्या उमेदीन बरोवन क्रिस्तांवांक तो कश्ट दितालो, दग दितालो. देवान ताका उजवाडायले, हें मात्र पावना. तुजो भावार्थ तुका जाय. आनी उपरांत ताणें पळयलें फारिजेव ताच्या काळार टेंपलांत येवन हरदेम बडोवन दे वर प्रेइंग टू हिमसेल्फ, देवा हांव इतलीं बरीं कामां करतां, दांत एक वांटो दुर्बळ्यांक दितां, पूण ताका भावार्थ नातलो. आनी जेजूची ती उतरां ताच्या मोतीक येतालीं, मारता मारता तूं कित्याक ओन्ली वर्क म्हणटाय. मारियान बरो वांटो विंचला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें करचें? बॅलन्स दोनीय जाय. जेजू आनी पेद्रू एका सांजेर घरा फाटी येताले.
दोगांयकी पुरो जाल्ले पावसाळे दीस ते आनी पेद्रून पळयले एकलो मार्गा देगेर दिमी घाल हात वयर घाल मागणें करता देवा देवा म्हजी गाडी चिकट मातयेंत रमल्या म्हाका आदार दी म्हज्या आदाराक पाव देवा म्हूण हात वयर घाल मागणें करतालो पेद्रूक बिरमोद दिसली सोमिया आमी ताका हेल्प करया फुडें वच जेजून सायन केली पेद्रू माट्टें कुरपिता वो कश्ट जाता आनी मातशें फुडें तांकां आनी एक गाडी दिसली त्या गाडयेचें रोजी मातयेंत रमलेलें आनी तो घमेला रोज भायर काडूंक प्रयत्न करता देवा म्हाका हेल्प कर आनी हो सरकार फाट पडलेलो कित्याक रस्ते रिपेरी करना म्हणून इल्ल्यो गाळी दिता जेजू म्हणालो पेद्रू ये ताका हेल्प करया हो सोमी जेजू विचित्र मनीस परतून मांडो करपिता दोगी मेळून ते रोज वयर काडटात गाडयेकार तांकां थँक्यू म्हणटा आनी गाडी चलोवन वेता पेद्रू जेजू लागीं विचारी सोमिया हें कितें तो मागणें करता आनी ताका हेल्प नाका म्हळें आनी वो गाडी चोवता ताका हेल्प करया म्हळें पेद्रू मागणें मात्र पावना प्रयत्नी जाय आमेन मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार कर आता कोशे तुझो महिमो प्रगट करू शुभ खबर सगळ्यांक देवो तुकाच बापा सर मोचे दिता तुका एकान तुका सोपता सर मोचे तुजेच तेंकर मोगाचे तुकाच बापा सर मोचे दिता तुका एकान तुका सोपता सर मोचे तुजेच तेंकर मोगाचे म्हज्या भयणी भावानो हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव भूखन वळ्या बापा भगिवंत कुरियाकोस छावरा तुज्या भक्ताच्या उडासाक ह्या वेदी वयर आमी दवरता त्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वैश्यानिक करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो आमच्याच फायद्याचो भगिवंत कुरियाकोस चावराच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं आपयताय ताजें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताजी शिकून आमचें गिन्यान उजवाडायता ताज्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां आंज बोडव्या सांगाती संतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचलगीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उंचलगीन तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोणावर वेतुवे आमकां सडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे आनी आमचे मेळ संगाती भगिवंत जुजे तिजो पती भगिवंत कुरियाकोस चावरा ह्या सगळ्या धर्मदूतां आनी भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन 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 आमेन. आमचे बापा मागणे जेजून शिकयलें सोबीत मागणे हो दीस आमी सुरू करता जेजूच्या मागण्यान. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आखांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू मागणे आनी बरी कामां सांगाता मेळोवंक आपयता. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. सम्या तुझे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंडारा काकोतीच्या सागोरा रागणेच्या पागरा काळजांते देव कुवरा उंडो तुमची वितासो सासनीक जीव आमकां दिवचो सरकाराचा वरून पावसो उंडो तूं सडवणेचो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंडारा काकुतीच्या सागोरा रागणेच्या बागरा काळजांत घे देव कुवरा बोरो गोडी तूं आमचो पासवो सरव दिवन पोसो नितळ डोळे तूं आमकां राखसो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सडवंडारा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागरा काळजांत ये देव कुवरा प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा भगवंत कुरियाकोस चावरा तुझ्या भक्ताची परब संभ्रमून सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक घटाय थीर जावं. ह्या परी आमचो भावार्थ शाबितायेन सांबाळून तुवें दाखयल्या सोडवणेच्या वाटेन आमी सुखान आसतना सोलोवन वचो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. भगवंत कुरियाकोस चावरा ताज्या मजतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच भाव ताचे
आमच्या मोगाचो आत्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं इतले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचे मोगाळ पुत्रा सोये आमवार मरे आशीर्वाद देव आमकां बागे वणकुसाचे पिवेर देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.